नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। राज्यांत गेल्या 8 दिसांत कोरोनाचो आंकडो वाडटा। मास्क घालिना आनी कोविड नेम पाळूंक ना जाल्यार त्रासांत पडटले, भलायकी संचालकान दिली शिटकावणी। नुस्तेमारी बंदी आसून लेगीत कांय नुस्तेकार आजुनूय वतात नुस्तेमारी करपाक दर्यांत। नुस्तेमारी खातें करतली कारवाय। लामगांव मीन पिठा कडेन रातच्या वेळार जातात सोऱ्याच्यो पार्ट्यो। पिल्ल्या वेळार वायट घडणूक घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। सायबर गुन्यांव ट्रेंड जाल्ल्यान लुटमार सारकिल्ले गुन्यांव कमी जातले। तरणाट्यांनी कोणाक पासवर्ड शेअर करचो न्हय, पुलीस उपमहानिरीक्षक ओमवीर बिश्नोय हांणी दिली विश्वास। गोंयांतल्यान हैदराबाद वचपी प्रायव्हेट बशीक कर्नाटकांत भिरांकूळ अपघात। बशीक उजो लागिल्ल्यान 10 जाणांक लासून आयलें मरण। आणि 3 जून हो दीस मनयतात संवसारीक सायकल दीस। गोंयकारांनी हो दीस मनयलो व्हडा उमेदीन। आता खबरो विस्तारात। राज्यांत गेल्या 8 दिसां सावन कोरोनाचो आंकडो वाडत आसा। दर दिसा कोरोनाचो आंकडो 5 वा ताच्या परस चड आसता। ताका लागून कोरोना परत एक फावट पातळचो न्हय म्हणून मास्क घालपाचे आनी कोविडाचे नेम पाळचे अशें भलायकी संचालकान सांगलां। प्रतिबंधनात्मक कोविड डोस घेवपाक 12 लाखांतले फक्त 54,000 लोक फुडें आयिल्ल्यान भलायकी खात्यान भंय उक्तायला। हे एकच उपाय आणि दुसरे गर्देचे सिच्युएशन गेले जाल्यार मास्क घालपाचे। आता तो वेळ आयला किंवा केजी मातश्यो रायज जाल्यात, जशें की आमी लास्ट टायम प्रेडिक्ट केल्ले, आनी हे सगळे लोकांनी पाळचे। रूल असो येवपाची गरज ना। आपले स्वताची प्रोटेक्शना लागून खंय अशें सिच्युएशनाक गेले जाल्यार मास्क घाल्लें बरें। लोकांनी विखाची परीक्षा घेवची न्हय, तिसरो प्रतिबंधात्मक कोरोनाचो डोस घेवचो अशी मागणी वासिनीकरणाचे अधिकारी दोतोर राजेंद्र बोरकारान केल्या। आता हे असे लोक, ह्यांच्यातले बरेच लोक they have completed their 9 months and they are due for their third dose, and you will be surprised to know that only 54,000 people have taken the precautionary dose. So खंय आमचे 12 लाख लोक जेणी सेकंड डोस घेतला, all are not due for their precautionary dose. पूण हितूंतले जवळ 1,80,000 लोक असे आसात who are due in the government services. आणि गव्हर्मेंट सर्विसीसान कोण आसात? हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलाईन वर्कर्स अँड पीपल अबाव 60 ज्यांका फ्री डोज आसा हो, आणि ह्या लोकांनी अवश्य येऊन घेवं जाय। दीज आर द पीपल हू आर एट मोस्ट रिस्क, बट दीज पीपल फॉर सम रिजन ऑर द अदर हॅव नॉट कम अप फॉर वॅक्सिनेशन। शाळा सुरू जाल्यो काय भलायकी खातें उरलेल्या भुरग्यांचे वासिनीकरण पुराय करतले। ताका लागून शाळा सुरू करपांत भंय ना अशें दोतोर सांगतात। गोंयचे देगेवेले महाराष्ट्र राज्यांतय कोरोनाचो संसर्ग बरोच वाडला, मात तो ओमिक्रॉनच आशिल्ल्यान गोंय राज्याक तसो व्हड भंय ना अशें तज्ञ दोतोर सांगतात। चवथे ल्हार येतले काय ना हें मात आजून मेरेन स्पश्ट ना। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान उपेंद्र नायक। गोंयांत परतून कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडपाक लागला। बुधवार आनी बेरेस्तारच्या 24 वरांत 47 नवे कोरोना दुयेंती सापडल्यात। 875 चांचण्या उपरांत 47 नव्या दुयेंतींची नोंद जाला, जाल्यार सक्रिय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 185चेर पावला। गोंयांत कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण नियंत्रणांत आयल्या उपरांत सरकारान ल्हव कोरोना निर्बंध सदळ केल्ले। आता सगळे आर्थीक वेवहार सुरू आसात। लोकांक आता मास्क, सामाजीक अंतर, सॅनिटायझराचो वापर करप सारख्या गजालींचो विसर पडपाक लागला। मात आता परतून कोरोना दुयेंती मेळपाक लागल्यान लोकांनी मास्क, सामाजीक अंतराक पाळो दिवप गरजेचें। सध्या गोंयांत पर्यटकांची संख्या वाडल्या, त्या खातीर पर्यटकांसयत थळाव्यांनी कोरोना नेम पाळपाक जाय।
गोंयांतलो नुस्तेमारी हंगाम बंद जावन लेगीत दर्यांत रातच्या नुस्तेमारी करपाचे प्रकार चालू आसा. कांय नुस्तेकार फांतोडेचेर आनी रातच्या बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करतात अशें नदरेक आयला. नुस्त्याक गेल्ल्यो नुस्त्यांच्यो 3 ट्रॉलर्स नुस्तेमारी खात्यान पणजे मांडवी न्हंयत बेरेस्तारा सकाळीं ताब्यांत घेतल्या. बेरेस्तारा राती 11 वरांचेर 2 ट्रॉलर्स नुस्तेमारी खात्याच्या नदरेक आयले. तांणी ट्रॉलर्सांचो नंबर नोंद करून घेतला आनी तांकां कारणां दाखय नोटीस धाडटले अशी माहिती नुस्तेमारी खात्याची उपसंचालक स्मिता मुजुमदारान दिल्या. काल डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी 3 बोटी कॉन्फिस्केट केल्ल्यो आनी तेच बिकॉज दे वायलेटेड मान्सून फिशींग बॅन विच इज इम्प्लिमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st जून. सो 3 बोटी आमी कॉन्फिस्केट करून तांचे नुस्तें मेळ्ळें आमकां ते आमी ऑक्शन केले आनी तिनाय बोटीचो कॉस्ट जालो 64,698 आनी तिनाय बोटीचे आतां आमी केस फायल करतली टू द एग्जिक्युटीव ऑफिसर एज पर आवर एक्ट. काल रातचे आमचे डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आमचे पेट्रोल बोट आसता त्यांनी पेट्रोलिंग केल्लें. पेट्रोलिंग करता आसतना तांकां तशीच काल 2 बोटी वता आसतना मेळ्ळ्यो. सो तांणी त्यो तांकां एप्रिहेंड केली. सो उदकान ते फिजिकल कॅचिंग आसना. सो आमचे पेट्रोल बोटीन ते पेट्रोलिंग करतात. सो ते 2 बोटी तशे एप्रिहेंड करना फुडें त्यो अश्यो स्लीप जाल्यो गेल्यो आनी आमच्या स्टाफांनी तांचो बोटीचो नंबर नोट केला. सो आमी तांचेर आतां केस फायल करतली आनी तांकां शोकॉज नोटीस इश्यू करतली. दिवचल शारा कुशीक आशिल्ल्या लामगांव कुशीकच्या मायनिंग पिटा कडेन रातच्या वेळार सोऱ्याच्यो पार्टी चलता अशी माहिती फुडें आयल्या. ह्या पिठाच्या धडेर जळीमळी बाटल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो पळयत जाल्यार सगळे कडेन पडल्या अशी माहिती आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. मायनिंग पिठाचेर धडेर धोकादायक वाठारांत हो प्रकार चलता. सोऱ्याच्या नशेत आसतना एखादी वायट घडणूक घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. आतां सायबर गुन्यांव ट्रेंड जाल्ल्यान लुटमार सारकिल्ले नेमान जावपी गुन्यांव कमी जातले. चडशे हॅकर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार काम करतात. तरणाट्यांनी कोणाक पासवर्ड शेअर करचो न्हय अशी जागृताय करची पडटली. मोबायल गेमींग ॲप्स सारके देशांनी तयार केल्यात आनी चडशे भारतीय पयशे ह्या खेळा वरवीं चीनाक वतात अशें पुलीस उपमहानिरीक्षक ओमवीर बिश्नोयान सांगलें. Cyber crime is the crime of the day, and in future the traditional crime will become numberless or negligible. So I request the young generation of the Goa to get educated themselves in the elementary cyber education. Do not share your password, have encrypted password, have multiple digit, multiple number and multiple mathematical arithmetical sign password. Store it in your diary, not in your phone. And do not fall prey to the cyber thugs who will give you easy example of earning easy money. Do hard work, get your hard-earned money, not from the cyber bullying, cyber crimes. And do not fall prey to the cyber thugs. गोंयच्यान हैदराबाद वचपी एका प्रायव्हेट बशीक कर्नाटकांत भिरांकूळ अपघात जालो. कर्नाटकांतल्या कलबुर्गी जिल्ह्यात शुक्रारा फांतोडेचेर हैदराबाद वचपी स्लिपर बशीत उजो लागिल्ल्यान 10 जाणांक लासून मरण आयलें. मरण आयिल्ले सगळे लोक हैदराबादांतले आशिल्ले. मरण आयिल्ले आनी जखमी जाल्ले सगळे लोक एकाच घराब्याचे आसून ते गोंयांत सोयऱ्यांगेर जल्मदीस मनोवपाक आयिल्ल्याचें कळटा. सुमार 9 प्रवासी जखमी जावन तांकां कलबुर्गीच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. ही घडणूक सुमार 6:30 वरांचेर कलबुर्गी जिल्ह्यात कमलापूर तालुक्याच्या भायल्या वाठारांत बिदर श्रीरंगपट्टम महामार्गाचेर घडली. ही बस गोंयच्यान हैदराबादाक वताली. ही खासगी बस गोंयच्या ऑरेंज कंपनीची आशिल्ली. टक्कर जाले उपरांत रोखडेच बशीत उजो लागलो म्हणून थळावे लोक बशी लागीं वचूंक शकले नात. तांणी पुलीस आनी उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवकांक कळयले. तीन जून हो दीस संवसारीक सायकल दीस म्हणून मनयतात. गोंयकारांनी हो दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पूण फक्त सायकल दिसा खातीर न्हय तर गोंयांत कितल्योश्योच सायकल कम्युनिटी आसात ज्यो दर वर्सा कितलेशेच फावटी सायकल घेवन भोंवडेक वतात. फोंड्याची
स्लोप्स अँड बँड्स ही सायकल कम्युनिटी तातूंतलीच एक ह्या कम्युनिटीत 100 परस चड सायकल चलोवपी वांटो घेतात. संवसारीक सायकल दिसा निमतान हो गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट. सायकल ल्हान तशेंच व्हड, गरीब तशेंच गिरेस्त, सगळ्यांक फायदेशीर असो एक जिवीत वांगडी. कोण आपलें वजन कमी करपाक जाल्यार कोण आपली कूड घटमूट करपाक तिचो वापर करता. तशेंच सायकल चलोवप भलायके खातीर बरेंच, पूण तशेंच सैमा खातीरूय बरें, कारण तें हेर वाहनां भशेन विखारी धुंवड सोडिना. देखूनच आयचे तरणाटे सायकल चलोवपाच्या मोगान आसात. फोंड्यान स्लोप्स अँड बँड्स हो सायकल समुदाय जायत्या वर्सां सावन वेगवेगळ्यो सायकल चलोवपाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. 100 परस चड वांगडी ह्या पंगडान वांटेकार जातात. ह्या सायकल कम्युनिटीक स्लोप्स अँड बँड्स हें नांव कित्याक दिलें हाची एक वेगळीच काणी आसा. अशें नांव कित्याक? फोंड्याची जी टेरेन पळयल्या तुमी, चडट्यो आनी देंवत्यो भरपूर आनी वळणाचे आमचे रस्ते सगळे. सो स्लोप्स अँड बेंड्स असो एक आमची फोंड्याची टोपोग्राफी आहा, ताका रिप्रेझेंट करपी आमचें नांव. आनी स्लोप्स अँड बेंड्स फोंड्या आतां तुमी मडगांव पयलें, पणजे पयलें ते चलयता ते चडशे फ्लॅट आसता, पूण फोंड्या 1/2 किलोमिटर पासून फ्लॅट ना. चडटी आनी देंवती लागतलीच तुमकां. सो फोंड्या सायकल चलोवप इज लिटल चॅलेंजींग, कित्याक आमचे चडटे खूब काडचे पडटा. सध्या वेगवेगळ्या सायकल समुदायात वेगवेगळ्या प्रकाराचे सायकल चलोवपाचे प्रकार फामाद आसा. जितले चड सायकल चलोवपाचे प्रकार तितल्योच वेगवेगळ्यो सायकली. म्हटल्यार तुमकां खंयच्या प्रकाराची सायकल चलोवपाचें आसा ताचेर तें आदारून आसता. मागीर कोण ऑफ रोड सायकलिंग, कोण ऑन रोड सायकलिंग, जाल्यार कोण सायकल सर्तीत वता. पूण खरें म्हटल्यार खंयचोय प्रकार सायकल चलोवपाचो आसूं तो भलाये खातीर फायद्याचोच आसता. सायकलिंग पासून डिफरंट टायप्स सायकलिंग आसता. ऑफ रोड सायकलिंग, ऑन रोड सायकलिंग, रेसिंग. थोडे आसता ते फक्त लिजर रायड करतात, थोडे आहा ते फक्त फिट उरपाक रायड करतात. पर्सनल चॉयस आसा. हातून आनी एक फील्ड आसा, सायकल टुरींग. सायकल टुरींग म्हणजे खूब दिसांचो एक टूर आसता. सायकल घेवन भायर सरप 4 दीस, 5 दीस, अप टू इवन 1 मंथ. आनी ती एक खूब डिफरंट फिल्डूच ती सायकल टुरींग म्हणटा ती. कितें इम्पॉर्टंट आसता तो लोकल एक्सपिरियन्स घेवपाचो. आमी इंटिरियर रूट सोदता, आमी हायवेचेर चलयनात रूट करता तेन्ना. आमी स्पेशल बसून एक रूट सोदता आमी जो विलेजींतल्यान वतलो. सो एक प्रॉपर आमचो जो भारत देश आहा तेजे भितरले इंटिरियर्स, विलेजर्स आनी थंयचें जेवण, थंयचे लोक, थंयचें कल्चर हाचो एक्सपिरियन्स घेवपाक आयडियल सामकें सायकल टुरींग हो सामको आयडियल. म्हाका सायकलिंग जर्नी म्हजी स्टार्ट जाल्ली 1 year बॅक. हांवें सायकलिंग स्टार्ट केल्लें एज अ मोड ऑफ वेट लॉस करपा खातीर. आय वॉज अरावंड 1 year बॅक आय वॉज अरावंड 92 kgs आनी आतां 65 सुमार आसा म्हाजो वेट. तेन्ना हांवें खुबशे डिफरंट स्पोर्ट्सूय ट्राय केल्ले, लायक बॅडमिंटन खेळपाक वयतालो हांव, मागीर रनिंग करतालो, जॉगिंग करतालो. पण इतले म्हाका रिजल्ट्स कांय दिसून येनासलेले. लायक 92 kgsआन सायकल चलोवप, ते सॅडलार बसप त्रास जाले मातशे. खूब दीस जाले, लायक 5-6 months त्रास जाले. पण मागीर वेट लॉस म्हाका हे दिसपाक लागले, चेंजीस दिसपाक लागले बॉडी पोस्चर, म्हाजो वेट लॉस जावपाक लागलो खूब. आनी आतां 1 वर्सा नंतर हांव 65. सायकलाचो सोद पयल्याच खेपे पॅरिसांतल्या एका कारागिरान 1816 लायलो. तेन्ना तिका हॉबी हॉर्स अशें नांव दिलें. काळा प्रमाण सायकलीचो आकार बदलत गेलो. भारतांतल्या सायकल उद्देगात फाटल्या 2 वर्सांत 20% वाड जाल्या. कोविड काळात तर सायकलीचो वापर खूब वाडलो. 2019 वर्सा भारतांत सुमार 22 कोटी सायकल विकल्यो गेल्यो. देखून सायकल चलोवपाचें प्रमाण वाडत आसा हें मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पावसांत रस्ते खणपाक बंदी आसून लेगीत कॉन्ट्रॅक्टर दादागिरी करता. नागझर ते धारगळ वाठारांत रस्तो खणपाचें काम सुरू आसा. फाटल्या दिसांनी उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान पावसांत उत्तर गोंय वाठारांतलो खंयचोय रस्तो वा रस्त्याचो भाग लेखी परवानगी घेतले बगर खंयची व्यक्ती, एजन्सी वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या. हो आदेश पाळिनाशिल्ल्या व्यक्ती, एजन्सीचेर कायदेशीर कारवाय जातली अशें उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान सांगलां. पूण सरकाराच्या आदेशाक कॉन्ट्रॅक्टर पारो दिल्ले दिश्टी पडना. पावसांत हाचो धक्को गाडी चलोवप्यांक जावंक शकता अशें मत थळाव्यांनी उक्तायलां. म्हापशा खोर्ले वाठारांत घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान पुराय रस्तो उदकान भरलो.
वर्सान वर्स पावसान हीच गत जाता. नगरपालिका मात ह्या कामाक दुर्लक्ष करता अशी प्रतिक्रिया थळाव्यांनी व्यक्त केला. रस्त्याचेर उदक भरिल्ल्यान लोकांक वाट काडटना कुस्तार जाले. गटारां तुबिल्ल्यान ती सध्या कांयच उपयोगाची ना. ताका पयलीं नितळ करात, उदक वचपाक वाट करात अशी मागणी म्हापशेकारांनी केल्या. पावसा पयलीं सगळी तयारी करपाक जाय. बाबा गटर खंय मारप, खंय उदीक सोडप. हांगा इजी एक्सेस आहा. हांगा गटर जर मारले आनी त्या कुळाक जर सोडली जाल्यार हांगा हें उदीक कशेंच उरचें ना. आयज अशी हांगा वायट गजाल आहा की एक दोन वरां पावस पडलो आनी 2 वरां ही जर अशी जर हें जी शोकांकिका आसा प्रॉब्लम आहा हांगासलें जाल्यार येणाऱ्या फुडल्या 3 म्हयन्यांक पावसाक कितें हालत आसतली हांगासर. व्हेरी डिफिकल्ट. आतां म्हाजी कार ते सायडीक आहा. आतां वचपाक म्हणजे म्हाका आतां बूट आहा म्हणून म्हाजे अर्दे पांय बुडटले भितर. हें जर अशें जर हेंचे वॉर्ड मेंबर एक्चुली हांव हें काम कितें म्हणटा म्युन्सिपालिटी निवडून दिता आमी वॉर्ड मेंबराचें कारण एकूच आहा की वॉर्ड मेंबरांनी पयलीं बिफोर मॉन्सून प्री मॉन्सून तयारी करूंकूच ना हांगासर अजिबात आनी लक्षच ना तेंच्या हांगासर. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की वॉर्ड मेंबर आजून हांगा येवन मातशें पळोवचें कित्याक आतां सुरवात आहा. आजून तेणी गटराक कितें एरेंजमेंट करून एक उदकाची वेवस्था करची सायडीकूच व्हाळ आसा. म्हाका वायट दिसता हें पळोवन कितें इतलें एरेंजमेंट आसून सुद्दां हेंचे कडेन एरेंजमेंट वॉर्ड मेंबरा कडेन खोर्ले शिमेर बिल्ड मोर बिझनेस पार्क जे नवीन कॉम्प्लेक्स आहा तेज्या भायलो जर रोड पळयशात जाल्यार थंय जी गटर वेवस्था आसा ती सारकी ना. एकाच पावसान हांगा इतलें पाणी साचता ते म्युन्सिपालिटीन हांगा गटर वेवस्था करची आनी ते कुशीकूच एक्चुली व्हाळ आसा तो गटर व्हाळाक जॉयन करपाक येता. सगळें पाणी ड्रेन जातलें. पण आतां कितें जाता एका पावसान सगळें पाणी भरता आनी लोकांक चलपाक सुद्दां मेळना. धाकटी भुरगीं बायलां गाडयो सगळें पाण्यातल्यान येवचें पडटा तेंकां. राज्य सरकार आयतारा म्हटल्यारूच 5 जूनाक वेगवेगळ्या वाठारांतल्या केंद्रांनी टिका उत्सव आयोजीत करतलो अशी माहिती भलायकी खात्यान दिल्या. भलायकी कर्मचारी, फ्रंटलायन वर्कर्स तशेंच 60 पिरायेवयल्या नागरीक आनी जाणी 2 डोस घेवन 9 म्हयने पुराय केल्यात ते हे डोस घेवपाक पात्र थारतले. ह्या दिसा पंचायत, शाळा, कम्युनिटी सभाघर तशेंच जांकां वॅक्सिन घेवपाक जाय त्यांच्या कुशीकच्या वाठारांत टिका उत्सवाचें आयोजन करतले. तांबडी सुर्ला रान खात्याचे गेटी कुशीक आजून मेरेन CCTV कॅमेरा बसयल्लो ना. नामनेच्या महादेव देवूळ वाठारांत वचपी पर्यटकांचेर नदर दवरपा खातीर CCTV कॅमेरा बसोवपाची काळाची गरज आशिल्ल्याची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. तांबडी सुर्ला व्हडा संख्येन देशी विदेशी पर्यटक दिसपट्टे महादेव देवळांत भेट दिवपा खातीर येतात. रान खात्याच्या गेटीर कर्मचारी दीस रात तैनात आसता. रातच्या वेळार गांवांत यो वच करपी वाहनांची नोंद रान खात्याचे कर्मचारी गेटीर करतात. पूण दिसा उजवाडा यो वच करपी पर्यटकांच्या वाहनाचेर नदर दवरपा खातीर CCTV कॅमेऱ्याची गरज आसा. ते खातीर रान खात्यान गेटी कुशीक CCTV कॅमेरा बसोवपाची गरज आशिल्ल्याची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमाय हांणी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणे वरवीं थळाव्या शेतकारांक 957 कोटी रुपया दिल्यात. ह्या येवजणेचो 47 लाख शेतकारांक फायदो जातलो. ह्या येवजणे वरवीं एका शेतकाराक 2000 रुपये मेळटले. बेरेस्तारा सांजेर म्हापशेच्या नगरपालिकेच्या बाजारात एका 65 ते 70 वर्सां पिरायेच्या जाणट्याक पालिकेच्या बायल निरीक्षकान मारपेट केल्ल्याचो आरोप म्हापशेच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांनी केला. दुकाना भायर कपडे प्रदर्शीत केल्ल्यान म्हापशा नगरपालिकेच्या बायल निरीक्षकान ताका बरोच मार घातलो. खंयच्याय अधिकाऱ्याक साधारण मनशाक मारपाचो अधिकार ना. फाल्यां परतून कोणाचेर असो प्रकार घडपाक जायना म्हणून घडणुकेची नगराध्यक्षान चवकशी करची आनी त्या बायल निरीक्षकाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
अशें राव गो काडटा हांवें गाई घातली कोण काडपाक येयले तेच त्या इन्स्पेक्टर म्युन्सिपालिटी इन्स्पेक्टर तुमच्या दुकानार येयले काडपाक हांगा काडून गेले हांवें ओडले म्हणून म्हाका ते हें करता आनी मागीर सापाड काडून मारले तेणे तुमचे थपाड मारले हय चोडवान हय ओके कित्याक लागून काय सांगून कांय ना न्ही हांव विचारता ह्या मार्केट इन्स्पेक्टराक तुका कोणे अधिकार दिलो लोकांची रात घालपाचो बरें सोड तूं मार्केटान जेन्ना इन्स्पेक्ट करूंक भोंवता कोणाचे भायर आसा भितर आसा तूं कितें इन्क्वायरी करता जावं इन्व्हेंटरी करता की कितले भायर असले कितले सामान हे केले तुमच्याच व्हिडिओन कळटा की तेजें सामान काडून ते भायर मारले सामान भायर मारले मागीर तो जाप विचारचो ना कोण तो हजाराचो लाखाचो माल आसता तुमी काडून असोच भायर जर मारपाक लागले जाल्यार कितें कायदो आसा काय ना कितें प्रोसिजर आसा काय ना अशेंच तुमी कायदे हातीन घेवन वावुरतले म्हाज्या जाल्यार सरळ म्हणणें आसा की हे वेपारी आहा ते तुमी जर आतां जर एक संघ जायना जाल्यार अशेंच तुमकां त्रास जातले म्युन्सिपालिटी कडल्यान तुमी जर आयज जर एक संघ जायना आयज ते जाणट्यांक मारला जाल्यार तुमकांय मारतले हांव आनी सीओ कडेन हांव मागता की हेजेर कडक अशी कारवाई करची मात इन्क्वायरी कितें ती पयली करून सारके प्रोसिजराच्या थ्रू हेजेर कारवाई करची दाबोळेच्या 14 वर्साच्या अल्पवयीन चलयेचें अपहरण केल्ल्यान वास्को पुलिसांनी मूळ यूपीच्या एका 20 वर्सां पिरायेच्या जाफर कादरीक अटक केल्या वास्को पुलिसांनी फरार आशिल्ल्या आरोपीक नवी मुंबय हांगा धरलो 30 मेक ही घडणूक घडिल्ल्यान चलयेच्या बापायन वास्को पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्ली अशें वास्कोचे PI कपिल नायक हाणें सांगलें चौकशी केल्या उपरांत जाफर मोहम्मद कादरीन ह्या अल्पवयीन चलयेचें अपहरण केलां आनी तो मुंबयत आसा हें पुलिशेक आपल्या चौकशेंतल्यान कळून येयलें उपरांत पुलिसाचो एक पंगड मुंबय गेलो आनी थंयच्या पुलीस स्टेशनाच्या आदारान सोद कारवाय सुरू केली आरोपीक धरलो आनी ताच्या ताब्यांतल्यान चलयेक सोडयले ह्या आरोपीक वास्को पुलीस स्टेशनात हाडून दवरला आनी ताचेर फुडली चौकशी चालू आसा चलयेची फुडली वैजकी तपासणी करपाक धाडल्या अशें पुलीस अधिकारी कपिल नायक हाणें सांगलें With the assistance of the Koparkhairan police station, we took the search on the concerned place where we got his location and we managed to nab the accused along with the victim and we rescued the victim. So presently we brought the accused, detained and brought the accused at Vasco police station and placed him under arrest in this crime and our further investigation is in progress. Any sections, sir? No, presently we have applied section 363 and section 8. So after the medical examination of the victim girl, we will see whether we have to apply any other sections. हेर वर्गा भशेनूच 12वीचे वर्ग 6 जूनाच्यान सुरू जातले 11वीचे वर्ग सुरू जावपाची तारीख निश्चित जावंक ना फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू 10वेचो निकाल उणो लागिल्ल्यान 11वेक प्रवेशा खातीर जागे उणे पडचे ना अशी माहिती गोपांनी दिल्या 10वेचो निकाल जाहीर जाला पूण आजून विद्यार्थ्यांक गुणपत्रिका मेळूंक ना गुणपत्रिका मेळ्ळ्या उपरांत प्रवेश प्रक्रिया सुरू जातली अर्ज घेवन गुणवत्ता वळेरी तयार करपाक वेळ लागतलो हाका लागून 11वेचे वर्ग 15 जूना उपरांत सुरू जावप शक्य आसा आमदार देवया राणीन बेरेस्तारा मोल्ल्या कॉलनी वाठारात 70च्या देवळाच्या बांदकामाचो बुनयादी फातर घातलो ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी देवयानी गांवकर तशेंच थळावे पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले मोल्या वाठारांत जी आडकून उरिल्लीं कामां आसात ती भाजप सरकाराच्या मजतीन पुराय जातली अशें आश्वासन पर्या मतदारसंघाचे आमदार देवया राणान दिलां स जूनाक सावन शाळा सुरू जाता ताका लागून ह्या संबंधात पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा शाळा उच्च माध्यमीक आणि महाविद्यालयांच्या मुखेल्यांची एक संयुक्त बसका जाली सोमार सावन पुलीस कर्मचारी आणि अधिकारी शिक्षण संस्था ह्या संबंधात नागरिकां वांगडा येरादारी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितताये खातीर जागृताय मोहीम सुरू करतले अशी माहिती मेळ्ळ्या हालींच पणजेच्या काकुलो मॉलात पुरुमेंतेचे फेस्त जाले गोंयचो फेस्तकार मारियस फर्नांडीस हांच्या सहकार्यान काकुलो मॉल वेवस्थापनान हे फेस्त पारंपारीक शैलीत सादर केले तातूंत थळावे विकपी वांटेकार जाल्ले तांणी मसालो मीठ खारें नुस्तें थळावे कड्डण दाळ लोणचें आमटाण सोला नाल्लांचें तेल विनेगर गोंयची पारंपारीक खाणां गोंयचें मेस्तकाम मातयेचीं आयदनां काडयो बोडयो खाजें रेवड्यो
लाडू चणे भिकणां विकपाक दवरिल्ले. फेस्तांत चर्चा जागृताय सत्रां सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. विशेषांगी व्यक्ती हातूंत वांटेकार जाल्ले. तांकां सगळ्यां मुखार आपली प्रतिभा दाखोवपाक मेळ्ळी. डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन्स ऑफ गोवा कडल्यान एक वेवसायीक मंच शमीक काकुलो हांच्या हातांत सुरू केलो. ही समाजी विशेषांगी लोकांनी तयार केल्ल्या उत्पादनां विशीं जागृताय निर्माण करतली आनी तांकां बाजारपेठ दितली. सांस्कृताय आनी अस्सल गोंयची परंपरा सांबाळपाक हे फेस्त यशस्वी जालें. तर हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिना. तर रोखडेच तुमच्या मुखार येता सडेतोड नायक ही गोमंतकाची खाशेली कार्यावळ. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.